पळोवया अपडेट खबर। दिल्ली आम आदमीचे सरकार तेको दितली काँग्रेस। 26 तारखेर केजरीवालाचो रामलीला मैदानाचेर सोपूत विधी। भाजपा म्हणटा काँग्रेसीचो तेको घेवन दिल्लीकारांचो विश्वासघात। विष्णू वयल्या हल्ल्याचो आक्षी सभेन खर निषेध। भाजपा मुख्यमंत्र्याचेर विश्वासघातकी म्हूण टिका। बसकेक काँग्रेस राष्ट्रवादीचे फुडारी अजून एकल्याकूच अटक। गोयच्या 11,500 पुर्तुगीज मतदार वळेरेंतल्यान काडपाचे वाटेर आयोगाच्यो नोटीशी। सुत्रां म्हणटात खरो आंकडो 50,000 वयर, पूण एफआरओ कडेन ना म्हायती। जयंती नटराजनाचो राजीनामो म्हळ्यार 4 राज्यांच्या वेंचणुके उपरांत काँग्रेस शिकिल्ली बुद्ध। गोंयांक विचारले शिवाय मंत्रालयांक कांयच करूंक मेळचें ना, म्हणटा मुख्यमंत्री। तरणाट्यांनी बारीक सारीक कामां करचे परस स्वताची जमीन कसून शेतकी मळार करियर करचो। सभापती आर्लेकालाचो उलो। शेतकारांक भेटयले कृषी पुरस्कार। आणि कुर्टी पैंगीण उद्देगीक वसणुकेक विरोध। पैंगीणकार जमले पणजे आयडीसी मुखार। भूसंपादन बंद करचें म्हूण मागणी। गांवांत प्रस्न उपरासतले म्हूण लोकांक भय। खबर विस्तारान। दिल्ली आम आदमीचे सरकार जाता, तेको काँग्रेस दितली। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जातलो। 26 डिसेंबराक दिल्ली रामलीला मैदानाचेर ताचो सोपूत विधी जातलो। आम आदमीक तेको दिला तो कसलेच अटीशिवाय न्ही, अशें दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री शीला दीक्षितान स्पश्ट केला। दिल्लीच्या लोकांनी काँग्रेसीक भायर मारिल्ली। आपान युती करून दिल्लीकारांचो विश्वासघात केला, अशें आतां भाजपा उलोवंक लागला। निमाणे दिल्ली सरकार घडटा, आम आदमी पार्टी सरकार घडयता। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 8 डिसेंबराक लागिल्लो, मात कोणाकच स्पश्ट बहुमत मेळूंक नाशिल्लें। निमाणे आपान लोकमत घेवन सरकार करपाचें थारायलां। आपान 184 जनसभा घेतल्यो। आप सांगता ते कोंतान तांकां इंटरनेट आनी एसएमएसाचेर 7 लाख लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो। तातूंतले 74% लोकांनी आपाक सरकार करपाक सांगलां। संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये सब अफवाहें चल रही हैं कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया। आउटसाइड समर्थन अनकंडीशनल नहीं है, ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती। लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा संकल्प किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को 2013 के चुनाव में पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आमदार विष्णूचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो व्हडल्या गोंयांत जाल्ले जाहीर सभेन समाजकी वावुरपी आनी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांनी खर निषेध केलो। भाजपा आनी मुख्यमंत्र्याचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्ही म्हूण टिकाय जाली। जाल्यार विष्णू वयलो हल्लो हें एका दोगांचें कर्म, भाजपाचो थंय संबंद ना अशें चित्र भाजपा उबें करता। भलायकी मंत्री पार्सेकार म्हणटा जाला तें चूक, एका दोगांच्या कर्मांक लागून बाकीच्यांक भोगचें पडटा। हल्ल्याक 4 दीस जाले तरी पुलिसांच्या हाताक फकत एकलोच लागला।
सान आंध्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेर हल्लो करपी लोकांक बेगोबेग अटक करून खर कारवाय करची अशी मागणी आयतारा आक्षे जाल्ल्या सभेत केली. अटक जाली ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. चर्चिल, मिकी आणि रवी यांचे पाय धुव आणि त्यांचे तीर्थ पियाय त्यांच्यानी खंयच्याच आमदाराक जिवंत मारपाची सुपारी दिवंक ना, जी आयज पर्रीकरांची सुपारी दिल्या. बायलांचो आधार घेवचो सोडचो. त्याच्या मिटिंगेक एकूय दादलो मनीस कित्याक नासलो, तेणे साडी घालून काखणां घालून येवची असली, मिशयो काढून येवच्यो असल्यो. इतले हे कृत्य करता आसतना गोल करपी मेन प्लेयर आसा जो जावन आसा किरण कानोळकार, जो थिबीचो आमदार, भारतीय जनता पक्षाचो आमदार. दुसरो जावन आसा मनोहर पर्रीकार. तिसरो जावन आसा भारतीय जनता पार्टीचो सुप्रीमो सुपर सीएम ओ सतीश धोंड म्हणटा तो. जरी तरी पारेकारा दिसता ह्या मनशाक सांपळायच म्हणून त्याला विष्णू बागा कडेच मिनिस्टर करचो होम डिपार्टमेंटाचो तो तांकां दोता शुअर 100%. जेन्ना मनोहर पर्रीकारान म्हणले जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड, आज हांव मनोहर पर्रीकाराक विचारता, why is he not following, why is he not practicing what he is preaching? जे पळय गाडयेचेर हल्लो करपाचो कोणी प्रयत्न केलो ते खरेंच योग्य न्ही आनी आमी तेजो भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्ते मिटींग तेजो आमी निशेध केल्लो आसा. तेजो गैरसमज आसा आनी त्या हितूंतल्यान हेजेर आमी योग्य जो तोडगो कार्यकर्ते दोगांयचे आमदाराचे जे कितें गैरसमज आसा तो पयस करपाचो प्रयत्न करतले. न्ही पयलीं उलयतले आमी एकी कडेन कितें हाडपा जाय, म्हणजे खंय गैरसमज आसा तो आमी पयस करतले. आमदार विष्णू वाघाचेर जो हल्लो जालो ती घडणूक बरी न्हय अशी प्रतिक्रिया भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायल्या. जावंक जायना असलो जाला ही गजाल खरी आसा. अखेर कशें आसा, कोणाचे तरी करणारे दोग जाण आसतात किंवा एक दोग जाणांचो फुडाकार आसतात, 5-10 जाण आनीक सापडटात भितर, बळी पडटात आनी तातूंतसून गोंयची बदनामी जाता. जावंक जायना. गोंयच्या राजकारणांत पयलेच फावटी ही गजाल जावंक जायना. विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपाक केपे वाठारात जाहीर सभा जाली. हल्लो करप्यांचेर कारवाय जाली ना जाल्यार सरकाराक बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी उलोवप्यांनी दिली. गोंयची जनता हे कदापि सहन करची ना आणि जर वेळ पडलो जाल्यार तमाम गोंयकार, तमाम बहुजन समाज, तमाम लोकशाहीवादी हे रस्त्यार देंवन सरकाराकय बुद्ध शिकयचे शिवाय रावचे ना. फाटी फुडें जर हे प्रकारान दाबून उडोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार गोंयभर जन आंदोलन पेटून सरकाराक सळो करपाची आमची तयारी आसा. हे हांव जाहीर करतां. आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली सैफुल्ला खानान निशेध केला. हांव सीएमाक आनी टोटल गोंयचे पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगूं सोदतां की तांकां खरें सिरियस एक्शन घेवन जाता तितले फास्ट 50-60 मनशांक धरपाचें आनी लॉ दाखोवपा जाय की लॉ सारको चलता म्हणून गोंयांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुर्तुगीज नागरिकत्वाक लागून गोंयचे सुमार 11,500 मतदार वळेरेंतल्यान भायर पडपाचे आसात. एफआरओन दिल्ल्या पासपोर्टाच्या रिपोर्टा प्रमाण वेंचणूक आयोगान ह्या मतदारांक नोटीशी काडल्यात. वेंचणूक आयोगाची सुत्रां सांगता त्या कोतान पुर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ले 50,000 गोंयकार मतदार आसात. पूण एफआरओ कडेन जानेवारी 2008 पयलींचो पासपोर्टाचो रेकॉर्ड नाशिल्ल्यान तांची नांवां वेंचणूक आयोग मतदार वळेरेंतल्यान काडूंक वडोवंक शकना. पळयात रिपोर्ट. भारतीय घटनेप्रमाण हेर देशाचे नागरिकत्व घेवपी मनशाचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द जाता. पोर्तुगालात मात 2 देशांचे नागरिकत्व चलता. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा पोर्तुगीज नागरीक आसा अशें केंद्रीय गृह मंत्रालयान जाहीर केल्ल्यान ह्या प्रस्नाचेर भासाभास चालू जाल्या. 1 जानेर 2013 ही संदर्भ तारीख धरून गोंयांतल्या मतदार वळेरेची पुनर्रचणूक केल्या. विदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यान वेंचणूक आयोगा लागीं 11,600 नांवां धाडल्यात. संयुक्त मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान ही नांवां विभागीय वेंचणूक अधिकाऱ्या लागीं धाडल्यात. विदेशी नागरीक जाल्ल्या ह्या सगळ्या लोकांक वेंचणूक अधिकाऱ्यान नोटीसो धाडल्यात. मतदार याद्यांची फेररचणूक करतना सुमार 2,700 नांवां काडून उडयल्यात. मतदार वळेरेची छाननी केल्या उपरांत हेर नांवां काडून उडयतले.
6 जानेर 2014 निमणी मतदार वळेरी जाहीर जातली. 1 जानेर 2008 ते 31 मार्च 2013 ह्या मुजतीन पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतिल्ल्या लोकांची नावां वळेरेंतल्यान काडून उडयतले. गोंयांतल्या सुमार 50,000 मतदारां लागीं पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. 1 जानेर 2008 पयलीं पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवपी चडशा लोकांनी विदेशी नोंदणी अधिकाऱ्या लागीं नोंद करूंक ना. त्या खातीर सरकारा लागीं सारकी नोंद ना. त्या खातीर FRO वेंचणूक आयोगाक कांयच सांगूंक शकना. वेंचणूक आयोग ही नावां काडून उडोवंक शकना. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा आनी हळडोणचो भाजपा आमदार ग्लेन टिक्लोन 2008 आदी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्यात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. 20 डिसेंबर 1961 पयलीं गोंय, दमाव आनी दीव तशेंच दादरा नगर हवेलीत जल्माक आयिल्ले लोक आनी तांच्या वारसांक पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर अर्ज करूं येता. पोर्तुगीज नागरिकत्व दिवचे पयलीं दितात अर्जदाराक बिलेत द आयडेंटिटी दाद. दुसऱ्या पावण्यार दितात पोर्तुगीज पासपोर्ट. पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत 15 दिसां भितर संबंदीत अधिकाऱ्यांक कळोवन रेशन कार्ड आनी वेंचणूक वळेरेंतल्यान नांव काडूंक उडोवंक जाय. त्या उपरांत विदेशी नागरीक नोंदणी केंद्रांत वचून भारतीय पासपोर्ट परतो दिवचो पडटा. भारतीय पासपोर्ट परत दिल्या उपरांत ओव्हरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दर्जो मेळोवपा खातीर अर्ज करचो पडटा. हो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत जीणभर भारतांत रावूंक मेळटा. OCI दर्जो मेळिल्ल्यांक मतदान करूंक मेळना. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.